नमस्कार, दनपारच्या खबरांत राजेश नायकाचो येवकार. खबरो विस्तारांत. सनबर्न सुवातीचे भाडे 2,43,00,000 रुपया कोमुनिदादीक दिले म्हण सनबर्न आयोजकांनी हायकोर्टान माहिती दिल्या. कोमुनिदादीन भाड्याचो सारको आंकडो सांगूंक नाशिल्ल्यान पेमेंट करपाक कळाव जालो म्हण सनबर्न आयोजकांनी कोर्टान सांगलां. मजगतीं सनबर्नाच्या स्टाफा कडच्यान सुमार 80 लाखाचे एंट्री पासांची चोरी. 5 जाणांक धरले. सनबर्न सुवातीचे भाडे दिवना म्हणून ब्रेस्तारा हंजुणा कोमुनिदाद हायकोर्टान पावली. आयज सुनावणी जाली. Contention of the petitioner is that the amounts were not deposited which were due to the Comunidad, and they were that's why I'm moving a petition that Sunburn should be evicted from the place. Alternate prayer was that they should deposit the amounts. Now we've placed an affidavit before the court and told the court showed how we have already deposited these amounts today, how we had earlier issued checks but checks were not accepted. We were told to issue demand drafts. So we did not know exact amounts. Once the administrator of Comunidad told us the amounts on somewhere around of 26th December, immediately the next day we issued checks which were not accepted. So we kept those checks as security, and today we've produced the demand drafts. So there is nothing more that survives in the petition. So the petition was dismissed by the amount of 2,43,00,000 owed to the Comunidad, which will stay with the administrator of Comunidad due to the Supreme Court's order. The dirham that is paid to the administrator of Comunidad of 48 lakhs odd, and the amount that goes to the director of civil administration of about 12 lakhs along with a 15% security deposit. मजगती सनबर्नाच्या स्टाफाकडच्यान 80 लाखाच्या एंट्री पासांची चोरी. 5 जाणांक धरून 50 लाखाची रिकव्हरी केल्या. Officials of Sunburn had given a complaint that there some employees only have stolen about passes for lakhs of rupees, and they were selling to the person who have come to Sunburn. So we have successfully arrested 5 persons, and they are apparently working for Sunburn only. So all 5 persons arrested. We recovered some Sunburn passes also, tickets also, and we have initiated legal action. All are arrested. 82 lakhs. 82 lakhs? Yeah. मजगती सनबर्नाचे स्टेजीर शंकराचे फोटो घालून सनातन धर्माचा अवमान करता त्यांचेर FIR जावची म्हणून आपाचो अध्यक्ष अमित पालेकर मागता. अमिताचे ट्वीट. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. सनबर्न फेस्टिवलाचे पयले दिसा पुलिसांची आवाजाच्या प्रदूषणा आड कारवाय. आवाजाची मर्यादा मोडल्या म्हूण एक स्टेज केली बंद. आवाज खंय 75 डेसिमला वयर. आयोजक म्हणटा तांचो एक कलाकार स्टेजी वयल्यान सकयल पडलो म्हूण केली बंद. पयले दिसा सनबर्न सारके धांक बंद. ड्रग्स वेव्हाराचेर नदर दवरूंक खासा टीम, क्रायम ब्रांच, पुलीस सेक्युरिटी, डॉग स्क्वॉड, फॉरेन्सीक वालेय स्पॉटार, ट्रॅफिक सेलूय ड्युटेर. नमस्कार, आम्ही सध्या असल्या वागातोर जो सनबर्न इव्हेंट चलता थंयसर, आणि आताच आमकां एक इन्फॉर्मेशन येयली की जो सनबर्नाचे 4 स्टेजी आसल्यो म्हणून मेन स्टेज धरून बाकीच्यो 3 स्टेजी अश्यो आमकां आयकपाक येयल्ले, आनी थंयसर मॅनेजर आसली, आणि जी 4 स्टेजींतल्यो आसल्यो तितूंतल्यो एक स्टेज पुलिसांनी सध्या आतां बंद केल्ली आसा. अशें आमकां कळोन येयला की पुलिसांनी तांकां वॉर्निंगूय दिल्ली म्हणून जे सावंड डेसिबल आसलो तेंचो तो हाय आसलो, आणि तशेंच तेंच्यांनी पुलिसांनी जो जुबा दळवी आनी तेजी टीम हांच्यांनी तांकां वॉर्निंग दिल्ली पयलीं की आवाज कमी करचो म्हणून. आणि जेन्ना नेक्स्ट टायम जेन्ना असो इन्सिडंट जालो थंयसर की जो आर्टिस्ट आसलो DJ जो परफॉर्म करतालो स्टेजीचेर, तो खंय तरी स्टेजी वचून पडलो, आणि ताका लागून 4थी स्टेज खंयची तरी एक आसली ती बंद केल्ली आसा सध्या, अशी आमकां म्हायती गावल्ली आसा. आणि सध्या स्थळाचेर पुलीस आणि जुबा दळवी हांची टीम ही स्थळाचेर उपस्थित आसा, आणि ते इन्व्हेस्टिगेशन तेंची चालू आसा. प्रुडंटा खातीर नवतारा सलगांवकर. गोंयांत बेकायदेशीर रेंव काडप्यांक भाजपाचो आधार म्हूण काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील खंवटणकार उलयलो. भाजपाच्या एका वरिश्ठ फुडाऱ्यान फोन करून नायबाक परसकाड्यावयली कारवाय थांबयली. हो कोर्टाचो अवमान म्हूण ताचो आरोप. विशय घेवन खंय काँग्रेस कोर्टान वता. 2 दिसां पयलीं न्हयबाग परसकडे हांगा बेकायदेशीर रेंव काडपी 26 व्हड्यांचेर कारवाय करूंक मीन खातें स्पॉटार पावलें. मंगळारा ताणें एक व्हडें फोडलें. उरिल्लीं 25 बुधवारा फोडपाची आशिल्लीं. मात त्या वेळार एक फोन आयलो आनी कारवाय थांबली. ह्या विशयी काँग्रेसीचो भाजप सरकारार हल्लाबोल. आज सँड मायनिंग
मायनिंगाच्या धंद्यान कोण कलेक्शन एजंट हो खंयचे तुमी सँड मायनिंगच्या जाग्यार चल्ल्या थंय वचून विचारत जाल्यार तुमकां नांव सांगतले आनी हे पयशे कोणाक पावता डायरेक्ट हे तुमकां सांगतले. आतां हाजे जर कनेक्शनान आमी कालचो इन्सिडेंट जर पळयत जे सँड मायनिंगाची कॅनो डिस्ट्रक्शनाची रेड आसली ऑपरेशन आसले ते स्टॉप जाले. जेन्ना ताणें रेड स्टॉप करपाक जेन्ना ताणें जेन्ना रेड स्टॉप करपाक कॉल केलो तेन्ना हांव फकत आमची उतरां तुमकां वाचून दाखयता, मातशी आयकात. एक तो ऑफिसरांक सांगता फोनाचेर की 2 म्हयने उरल्या इलेक्शनाक, आमकां तुमी फोणान घालतले म्हणून. कोर्ट कोण रे काय म्हणटा तो, कोर्ट इज इम्पॉर्टंट ऑर वी आर इम्पॉर्टंट. म्हणजे तो म्हणटा कोर्ट इम्पॉर्टंट काय बीजेपीची लिडरशीप आनी बीजेपी इम्पॉर्टंट. आमी सांगता ती कोर्टाची ऑर्डर म्हणटा तो ताजे फुडें तो म्हणटा कोर्ट इज नॉट सुपेरियर. ताजे फुडें तो वचून म्हणटा कोर्टाचो कायदो बदलला पळय. कित्याक आमी जेन्ना कोर्टान इंटरव्हेन्शन कंटेम्पलेट करता आमी सगळे ऑप्शन एक्सप्लोर करतले. कंप्लेनीन आमी हे मेन्शन करतले की ऑडिओ आसा ताजे व्हेरिफिकेशन जावचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बाणस्तारीचे नवे मार्केट बांदल्या उपरांत बाजारकार सरकारचे उपकारी. पोन्ने मार्केट खंय पुर्तुगीज काळांतलें. इतली सरकारां जालीं मात कोणीच खंय लक्ष दिलें ना. आज प्रश्नाचो सुटावो जालो म्हूण बाजारकार सांगता. सरपंच दामोदर नायक म्हणटा मार्केटांतल्यान पंचायतीक खंय बरी येणावळ. 4 महिन्या पयलीं बाणस्तारी मार्केटाचें उक्तावण जाल्लें. बाजारकारांक सुवात दिना म्हणून बोवाळ जाल्लो. मात आतां बाजारकार खोशी. पोन्ने मार्केट खंय पोर्चुगीज काळांतलें. इतली सरकारां जाली मात कोणीच खंय लक्ष दिलो ना. आज प्रश्नांचो सुटावो जालो म्हणून बाजारकार सांगता. हे बरें गोंयान पयलींच्यान फेमस मार्केट आहे. बाणस्तारी बाजार म्हणटा तो मिरसांगां पुरुमेताच्या चवथीच्या हेका तर सामको फेमस. चवथीचो बाजार म्हणटा तो बाणस्तारी पयलींच्यान. लोक सगळे हांगसरले कुळागरी सामान हांगसरल्यान घेवन वचून बाकीच्या मार्केटांनी विकता. पयलीं म्हणजे पोर्तुगीज टायमा वयलें खूब पोन्ने बारीक शेडी आशिल्ल्यो, बसपाची सुविधा सारकी नाशिल्ली. लोक जळामळाक इल्ले इल्ले करून भरपूर वाडलेले आनी बसपाक तितले कंजस्टेड जाताले. पावसान म्हणजे जे शेडीन बसता पळय तांकां तितलो त्रास जायना, पण भायर जे शेडीन जवळ एक 20% बसताले आनी भायर 80% लोक बसताले. तांकां प्लॅस्टिकां बांदची पडटाली, सकयल उदक येतालें आनी रफ आशिल्ल्या कारणान ते मॅनेज जायना. माल भिजप, वाटेक लागप अशे खुबश्यो प्रॉब्लेम आशिल्ल्यो पयलीं. नव्या मार्केटाचो फायदो म्हणजे बसपाक बरें सारकें निवळ नीट बांदलां मार्केट. पयलीं पेक्षा जागो वाडला, पयलीं पेक्षा व्यापारीय वाडले आनी बसपाक सगळे टॉयलेटीच्यो हेज्यो तेज्यो सुविधा बऱ्यो जाल्या. तेन्ना खूब त्रास जातालो लोकांक. मेन म्हणजे पार्किंगेक त्रास जातालो. मागीर भितर येवपाक लोक वाजताले. पावस पडटालो आनी आमकां त्रास जाताले. उदक वतालें आनी आमकां धांपचें पडटालें आनी खराब जातालो माल. फायदो म्हणजे बरोसोच जाला आमकां. मेन म्हणजे आमचे टॉयलेट ते मेन लोकांक प्रॉब्लेम आसले आनी पावसा पासून आमचें संरक्षण जालें आनी आतां निवळ आसा बाजार. आतां एक फायदो कसलो जालो खरें आसा तें उलोवपाचें. कितें हें वयरून बांदलां ते पावसान अशें कापेती बी बांदून बसतालीं आमी, तें एक चुकलें आमकां. सरपंच म्हणटा मार्केटांतल्यान पंचायतीक खंय बरी आर्थीक येणावळ. की इतली गर्दी जाता आनी एक म्हाका एक मोठेपण दिसता की ह्या बाजाराचें अस्तित्व उरलें. इतले वर्सांचो बाजार जो आसलो पयलींचो तो बाणस्तारीचो बाजार हो उरलो आनी एक हिस्ट्रीन आसा गोंयभर लोकांक फेमस आहा बाणस्तारी बाजार. आनी आतां योगायोगान असो एक आमचो मिनिस्टर गोविंद गावडे बाब येयलो. ते बरें सुसज्ज अशें एक मार्केट बांदलां, टॉयलेट फेसिलिटी सगळ्यांक. आनी आतां एक इतलो फूल फ्लॅज मार्केट. तो रेव्हेन्यूय जालो आमकां. ह्या मार्केटाचो आमकां अर्थ आनी स्वार्थ म्हणजे हे पारंपारीक मार्केटूय उरलें आनी आमकां येणावळूय जाली, आर्थीक मदत. आमची हॉलाचे पयशे, शॉपांचे वेंडर आमकां ते पयशे घेवन बाकीचो फूल विलेज आमकां डेव्हलपमेंट करपाक एक हेल्प जालो. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. चोरांनी केलें शाळांक टार्गेट. दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा हायस्कुलांत चोरी. हेडमास्टराच्या कॅबिनांतलें कपाट आनी टेबलाचें ड्रॉवर फोडलें. पुलीस आनी वेवस्थापक घडणूक सुवातेर हजीर. फाटल्या 8 दिसांत शाळेंत जावपी चोरयेंची ही तिसरी घडणूक. नमस्कार. शांतादुर्गा हायस्कूल बिचोली हांगासर एक काल राती चोरीची घटना जाल्ली आसा. त्या घटनेन सुमारे 30,000 रुपयाचो अंदाज पयशे चोरी करून चोरट्यांनी काल व्हेले. आज सकाळी जेन्ना हांगासर स्कुलान जेन्ना टिचरी आनी
जे स्टाफ येयला तेंच्यांनी ही गजाली उगडकीस हाडली आणि त्याच्या प्रमाणे बिचोले पुलीस आसात ते हांगा येवन इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें काम चालू आसा. इन्व्हेस्टिगेशन CCTV फुटेज जे आहा ते चेकिंग करपाचें काम चालू आसा आणि फुडें तपास जो आसा तो फॉरेन्सिक सुद्दां टीम हांगा थोड्या वेळान पावतली आणि इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. आणि ह्या प्रमाणे एक गजाल अशी सुद्दां कळ्ळी की काही अशा जी 10वीचे बोर्डाचे भुरग्यांची जी फीज एकठांय केल्ली ती सुदैवान स्टाफ आहा तेंच्यांनी 3 लाख सुमार कितें एमावंट आहा ती तेंच्यांनी घरा व्हेली म्हणून तितको एमावंट तेंचो वाचलो. पण जे स्कुलाचे बाकीचे जे पयशे आसले ते स्टाफान उरले आणि त्या निमित्तान ते भरपाचे म्हणून दीस फुडें ढकलून ते उरलेले ते आतां कालचोट्यांनी चोरी करून गेले. स्टुडंटा खातीर सुदारता. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. शिरगांवचे लयराई देवस्थान आणि गांव लीज वाठारांतल्यान भायर काडचो म्हण देवस्थान समितीचो उलो. सुमार 500 घरां आणि 17 देवळांचो लीज वाठारांत आस्पाव आसा. सीएमान देवस्थानाक सरकारी सुवात दिता म्हणिल्लें, मात शिरगांव देवस्थाना लागसार खंयचीच सरकारी सुवात ना. आमकांय बरें दिसलें की तांणी फुडाकार घेवन हे डिसिजन घेतलें. सो ताका लागून आमी तेंचें स्वागत करता, सरकाराचें स्वागत करता, आमचे आमदार आसा तेचें स्वागत करता आणि मुख्यमंत्र्याचें स्वागत करता की तेंच्यांनी तें काडपाचें. सो प्रेस जी आसा ती इतल्याकूच लागून की तेतून आनी एक मुख्यमंत्र्यान म्हटलें की देवूळच जे आसा ते आमी काडटले बिडटले, पूण तशें ना, देवूळ आनी गांव सगळो आसा तो पूर्ण काडपाचो. आणि म्हाका दिसता की ते सगळे करतले अशें पॉझिटिव्ह तेंच्यांनी हें दाखयल्ल्या कारणान आमी आशा बाळगता की बेगींतल्या बेगीन तें जें आसा तें काडपाचें आनी काडटले अशी आशा दिसता. मुख्यमंत्र्यान शिरगांवा देवस्थाना लागसार सरकारी सुवात दिता म्हणिल्ली, मात वाठारांत सरकाराची सुवात ना. कम्युनिदाद आसा ताचो खंय गैरकारभार जाला. फ्रॉडुलंटली तेंच्यांनी ही आपली नांवां लावन कोमदाद ऑफ शिरगांव म्हणून जी आसलेली ती तेणी काडून आपली नांवां लावन घेतलेली आसा आणि तेजी केस आमचे कडेन चालू आसा. ऑलरेडी आमी झगडटा आसात. आमी कोर्टांतल्यान तांकां विचारलें की तुजे कडेन 1949 जेन्ना तुमी ऑपरेशन करता आसतना जो डॉक्युमेंट्स लायिल्लो आसा खंयचे प्रॉपर्टीन करतले म्हणून तो डॉक्युमेंट्स तुमी कोर्टाक सादर करा, जाल्यार तेंच्यांनी उत्तर दिल्लेलें आसा की आमचे कडेन डॉक्युमेंट्स ना म्हणून. याचो अर्थ असो जाता की 1949 आयज पर्यंत जितलें मायनींग केलें ना तें इलिगल, जे लीज आसा तें इलिगल जालें, सामकें ठरता. त्याच्या बद्दल म्हाका वचपाचें ना. प्रश्न आसा हांगासर प्रॉपर्टीचो, जमनीचो. ही जमीन गव्हर्मेंटाची न्हू आणि त्या मायनींग ओनरांची न्हू, ही जमीन कोमदाद ऑफ शिरगांव. ज्या वेळाचेर आमी सर्टिफिकेट मागलें सर्वे डिपार्टमेंटा कडल्यान, सर्वे डिपार्टमेंटान 1971 जेन्ना सर्वे केलो त्या वेळाचेर तेंच्यांनी सर्वे करता आसतना कॅडस्ट्रल प्लॅनाचेर सगळो डिटेल्स घेतलो आणि कॅडस्ट्रल डिटेल्स आमचे कडेन इंडेक्स हे सगळे आसा की फूल एंटायर हो सर्वे नंबर जो आसा हो सर्वे नंबर बिलोंग्स टू कोमदाद ऑफ शिरगांव. त्याच्या पलीकडे काय ना. आमी तांकां मागीर डिटेल्स मागले की कोमदाद ऑफ शिरगांवचो हो सर्वे नंबर जो नवीन आतां तुमी सर्वे नंबर केल्यात पळय ते खंयचे तर तेंच्यांनी दिले अमके आनी बिलोंग्स टू कोमदाद ऑफ शिरगांव. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. LPG कार्डांक आधार कार्ड लिंक करूंक गोंयभर LPG एजन्सीच्या ऑफिसांनी गर्दी. 31 डिसेंबराक डेडलायन म्हूण बोवाळ. फाटल्या मार्चाक आधार कार्ड आनी LPG कार्ड लिंक करपाची डेडलायन आशिल्ली, ती वाडोवन 31 डिसेंबर मेरेन प्रास दिल्लो. आतां मेरेन फक्त 12% कार्डां लिंक. LPG वाले म्हणटात डेडलायन सोंपूनय लिंकींग चालूच उरतलें. खासा रिपोर्ट. LPG कार्डांक आधार कार्ड लिंक करपाक गरजेचें म्हणून LPG कंपनींनी सांगिल्लें. लिंक करपाची निमणी तारीख मार्च 23 आशिल्ली. मुजत वाडोवन निमणी तारीख 31 डिसेंबर केल्ली. मात ते विशीं जावपाक जाय तशी जनजागृताय जाल्ली ना. गोंयांत घरगुती आनी वेवसायीक धरून सुमार 6 लाख LPG कनेक्शनां आसात. तातूंतली सुमार 4.5 लाख हिंदुस्तानी पेट्रोलियमाची म्हळ्यार HPची, जाल्यार 1.5 लाख भारत गॅसीची कनेक्शनां. HP सिलिंडर वापरपी 12%, तशेंच भारत गॅस वापरपी 12% लोकांनी आधार कार्ड LPG वांगडा लिंक केलें. म्हळ्यार सुमार 12% लोकांनीच आधार कार्ड LPG लिंक केला. मजगती आधार कार्ड लिंक करपाक गोंयभर लोकांची गर्दी. समज जाला की 31 तारखेर हें सोंपतलें म्हणून, तर म्हाका सांगीन दिसता सरकाराक खंय तरी एक डेट डिक्लेअर करची
वाडोवन दिवचे जेणे करून पेपराचेर हायलायट जावचें की आमी डेट वाडयल्ली आसा, सो विनाकारण गर्दी करूं नाका. कित्याक खुबश्या लोकांक आज डायबिटीक आसा, लोक आज वयल्यान अजून पळयत आमची साई सर्वीस तर 2 जाण एक दादलो घोळून पडलो, कित्याक तर शुगर लेवल देंवली. सो अशें तांकां शारिरीक किंवा मानसीक त्रास जावपाक येना. एक बरी वेवस्था करून खंय तरी एक तांकां बरें हें करून दिवची सोय करची. सिलिंडर विकपी म्हणटा डेडलाईन दिला, मात मागीरूय आमी कार्ड लिंक करतले. ताका हरशी अजून तसो टायम लिमीट काय दिवंक ना. जाय तेन्ना कस्टमरान येवन करूं शकता, पूण आतां कस्टमरांक दिसता की ती 31 तारीख डेडलायन दिला, पूण तशें कांय ना. आमचे 16,000 कस्टमर आहा की हे आमी अशें चालूच दवरतले. कस्टमरान बेश्टे पॅनीक जावचे न्हू, आनी तेंच्यांनी थोड्या तुमचे जाता तशें येवन तेंच्यांनी लिंक करून घेवचें. मजगती भारत गॅस वाल्यांक खंय ऑनलायन कार्ड लिंक करपाक मेळटा. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार आनी विवेक प्रभू. काही प्रादेशीक पक्ष बीजेपी कडच्यान पयशे खावन लोकसभेक फक्त मतां फोडूंक सोदतात. येता ती वेंचणूक विधानसभा न्ही, लोकसभेची. 7 दिनाचो मतकात्र्यांक तोमणो. लोकसभेचे वेंचणुकेक काँग्रेसी कडच्यान तिकेट मागल्या. दुसऱ्याक दिल्यार कितें काय विचारल्यार सादीन म्हणटा मेळूंक ना जाल्यार खंय काँग्रेसी खातीर वावुरतलो. प्रादेशीक पक्ष बीजेपी कडच्यान पयशे घेवन मतां फोडपाक सोदतात म्हूण आरोप करून काँग्रेसीच्या खासदारान राजकीय उजो पेटयलो. सगळी दुसरी पार्टी पळय ते बीजेपीची टीम तेतान पयशे दितले वोट फोडपाक, तांगेली पंचायत ना जिखपाक. हे असेंब्ली इलेक्शन बी टीमीच्या आरोपांचेरूय सारदीन उलयलो. सगळेच आरोप करता काँग्रेस बीजेपीची बी टीम म्हणून गोंयांत काम करता. काँग्रेसीची हय ते कॉन्फ्यूज जातो तो शाळी तो पीस आसतलो, कित्याक ते आसता मुणपी जाय ते आय करपी कोण नाही. तिकेट मेळ्ळी ना जाल्यार पासून खंय सारदीन काँग्रेसीक वावुरतलो. तुमच्या पार्टीत खूप जाण तिकेटी क्लेम करता, तुम्ही कितले कॉन्फिडंट आहात तुमच्या मेळटली म्हणून? ना हांव कॉन्फिडंट म्हणलो ना तुमकां. हांवें मागला विमान पार्टीक दिल्या हांव बसतलो, ना जाल्यार वावुरतलो काँग्रेसाक. दुसऱ्या कॅन्डिडेटाक वावुरले म्हणटात, दुसरो कॅन्डिडेट दिला ताका वावुरता. म्हाका इल्ल भोवूंक पावना आनी कोण पळय वावुरची ना ताका काँग्रेसाक येतले पळय कोण सांगता. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. ह्या देशांत भ्रष्ट सरकार आसा आनी दरेक नागरीक पिडीत. देशाक भ्रष्ट सरकारापासून 2024 मुक्त करपाचें काँग्रेसीचें मिशन आसतलें म्हण काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर उलयला. काँग्रेसीच्या स्थापणक दिसा गोंयभर काँग्रेसीच्या कचेऱ्यांनी कार्यावळी जाल्यो. म्हाका दिसता गेल्लीं 10 वर्सां ह्या सरकारान जे इंडिपेंडन्स मेळून जे काँग्रेस पक्षान जो देश घडयल्लो, जे इन्स्टिट्यूशनां घडयल्लीं, जे PSUs घडयल्ले, तो खंय तरी हो सरकार एक एक करून सगळे विकपाच्या मार्गार आसा. आज प्रत्येक देशाचो नागरीक आज ह्या म्हारगायेन, अनएम्प्लॉयमेंटान, इन्फ्लेशनान पिडीत जाल्लो आसा. सो आयच्या ह्या काँग्रेस फावंडेशन डेयाच्या निमतान सगळ्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांक देशभर तशेंच गोंयभर सगळ्यांक शुभेच्छा आनी परबी. आनी आयच्या दिसा वी टेक अ प्लेज दॅट जे भ्रष्ट सरकार जे आसा, जे भ्रष्ट सरकार तातूंत प्रत्येक गोंयकार, प्रत्येक देशाचो नागरीक जो आज पिडीत आसा, ह्या भ्रष्ट सरकाराक 2024 ह्या देशांतल्यान मुक्त करपाचें हें आमचें मिशन आसतलें. लोकसभा वेंचणुकीची तारीख जाहीर जाले उपरांत उमेदवारी जाहीर करतले. उमेदवार पक्षाची केंद्रीय समिती थारायतली. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उलयलो. पणजे बीजेपीच्या फुडाऱ्यांची लोकसभा वेंचणुके विशीं बसका जाली. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत दोनूय सिटां बीजेपीच काडटा म्हण तानावडेक विश्वास. वेंचणुकेक खंय बीजेपी तयार. पणजे भाजप फुडाऱ्यांची उचेली बसका जाली. लोकसभा वेंचणुकीची तारीख जाहीर जातकूच सोमतेच उमेदवार जाहीर करतले म्हण प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उलयलो. आज भारतीय जनता पार्टी गोंय प्रदेशाची प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश ऑफिस बेररची बैठक जाली. नॅशनल ऑफिस बेरर मिटींग दिल्ली हांगासर जाली 22 आनी 23. आनी ताका लागून त्या बैठकी भितर जो कितें विशय जालो तो सगळे समोर दवरपाक जाय आशिल्लो. आनी येणारी लोकसभा निवडणूक जी आसा त्या लोकसभेची निवडणुकीची तयारी असो विशय
ह्या आजच्या स्टेट ऑफिस बेअर बैठक जी झाली त्याच्या भितर झालो उमेदवारी जी असते ती आपण इथे चर्चा करत नाही. आम्ही परत सांगतो की ती चर्चा जी असते ती केंद्रामध्ये होते आणि केंद्र नोटिफिकेशन आल्यानंतर दोन्ही उमेदवार जे आहेत ते जाहीर करणार आहे. त्याच्या अगोदर सगळं तयारी जी आहे इन्क्लुडिंग इलेक्शन ऑफिस हे सगळं आम्ही पूर्णपणे सुरू करणार. उत्तर पेपरार दिली म्हणून आम्ही पहिले सांगले तशी इच्छुकता भायर सर जायना. इच्छुकता ही फायनली आमची एक सिस्टम आसा भारतीय जनता पार्टीची त्या सिस्टमीच्या माध्यमांतल्यान केंद्रात तो विषय सगळो पार्लिमेंटरी बोर्ड जो आसा इलेक्शन कमिटी आसा त्या माध्यमांतल्यान थंय जाता आनी त्यामुळे आमी ताचेर चर्चा करून आमकां अधिकार ज्या गोष्टीचो ना त्या गोष्टीचो अधिकार आमचे कडेन अधिकार आसा की हांगासले सगळे ऑर्गनायझेशन सेटअप करप. आमकां अधिकार आसा सगळ्या मतदारसंघा भितर आमी वचप काम करप आनी एक कार्यक्रम येवपाचो की एकाच दिसा संबंद देशभर प्रत्येक गांवांत एक मनीस 24 तास वचून रावतलो तोय प्रोग्राम आमी येणाऱ्या दिसांनी करपाचे आनी त्यामुळे हे सगळे ऑर्गनायझेशन म्हणून जे गोष्टी आसा ते करपाचें सगळें काम जे आसा ते आमी पार्टी म्हणून ही निवडणूक दोन्ही सीट जी आसा उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा ही आमकां जिखपाक जाय हे म्हणजे हांवें म्हज्या स्पिची भितर हांव उलयलो. प्रुडंटा खातीर शिरीष कोकळकार आनी रुपेश राऊत. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंट फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.